लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही गणपती बुडोवपाची सुवात बरी नितळ केल्या मराणी जावं नितळसाणीचे भान लोकांक आयलां आतां अगो अमृत्या आज बरेच खोशी कशें दिसता मगो तूं उमेदीन हय दोत्तो पाय जावं खूब खोशी आसा कित्याक गो बायलांक म्हारगायेचो भत्तो दिवपाचें सरकारान जाहीर केला म्हणून आं मागीर कितें चलयेक लाडली लक्ष्मीचे पयशे मेळ्ळे दिसता 1 लाख रुपया हे ते पयशे अजून खंय मेळूंक लागल्या तर आनी पयशे मेळ्ळे म्हणून न्हवरो बरो मेळूं नाका लग्न जावपाक सरकार पयशे दिता मागीर संसार करपाक पयशे लागना तर आतां भाजीपालो सुद्दां कितलो म्हारग जाला तूं मुगो अमृत्या एक काम कर तूं मुगो स्कूटर आसलेलो जावंय सोद स्कूटर हय स्कूटर आनी भाजीपाल्याचो कितें संबंद आगो भाजी म्हारग जाल्या म्हणून मुगो एका आमदारान ते दीस विधानसभेत एक प्रश्न उपस्थित केल्लो मागीर मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिलें भाजी सवाय करता म्हणून ना गो पर्रीकारान कितें सांगलें की आपणें पेट्रोल देंवयलां आतां आम आदमी जी स्कूटर घेवन भोंवता पळय त्या स्कूटरीचेर ताका खर्च कमी जाता पेट्रोल सवाय जाल्ल्यान म्हयन्याक 200-300 रुपया तरी ताचे आम आदमीचे वाटावतात पूण त्या पयशांनी म्हारग जाल्ली भाजी तुज्यान घेवं येता अशें तो म्हणटा पूण म्हाका एक सांग दोत्तू आप्पा आतां बँको खंय रिणां दिता न्ही रे उत्सव साजरे करपाक आगो अमृत्या तुका गो आतां रिणां कित्याक जाय अरे चेड्याक मरे स्कूटर घेवंक सोदताले आनी ह्या वर्सा मरे आमगेर 5 दीस रे गणपती मागीर गणपती पुजपाक जाय माराणी हाडपाक जाय मखर हाडपाक जाय फुलां हाडपाक जाय खावपाचे बी सगळे जिन्नस करपाक जाय ताका पयशे लागता न्हू रे आगो अमृत्या तुका रिणां काडून सण करपाक कोणें सांगल्यात गो पूण दोत्तू आप्पा वर्सान एकूचदां येता न्ही रे गणपती घरान हय वर्सान एकदांच गणपती येता आनी प्रत्येक घरान 21 मोदक खाता म्हणून मुगो त्या गणपतीचे पोट येदे मोठे दोत्तू आप्पा गणपती विद्येचो देव तो मरे बरी देख दिता तें सगळें सारकें गो त्या गणपतीचे पोट येदे मोठें जालां म्हूण गणपतीकूय ताचें कांय दिसना आनी तुमी भक्त लोक आसात पळय तेय ताका सांगिना की बाबा तुजें पोट देंवपाक डायट कर आसूं हांव कितें म्हणटाना मुगो चवथ लागीं पावल्या म्हणून तुका बरीच उमेद जाल्ली दिसता अरे चवथ लागीं पावला ती आसात रे चवथीच्या उत्सवा वांगडा सरकार आनी एक उत्सव साजरो करपाचो आसा कसलो उत्सव गो आनी खंय करता तुका खबर ना दोत्तू आप्पा पणजे शारान सरकार एक उत्सव साजरो करतलो पणजे कसलो गो तो रे कितें तो शिशी 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 न्ही रे शिशी शिशी फिफी 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 शिशी शिशी फिफी हे कसले गो चायनीज कशे मगो जपानचे कशे उत्सव मगो कसले हे अरे ते सिनेमा बी दाखयतात ते रे इफी म्हणजे फिल्म फेस्टिवल म्हणटा तूं हांव सारकोच गोंदळो मुगो फाटल्या 3 वर्सां आमी त्या उत्सवाक वतात न्हू रे पणजे कितें आगो त्या इफीच्या उक्तावण सुवाळ्याक आनी समारोप सुवाळ्याक आम आदमीक प्रवेश नासता थंय मुगो फक्त आमंत्रणां दितात ते थोड्यांक प्रवेश मेळटा बाकीचे सगळे भायले जे अधिकारी डायरेक्टर एक्टर येतात पळय कलाकार बी तांकांच फक्त प्रवेश आसता आनी बाकीच्या लोकांनी मुगो फक्त टीव्हीचेर बसून तो सुवाळो पळोवपाचो आमी कित्याक वचूंक शकना त्या उक्तावणाक फाटले फावट तेंच जालें मनोहर पर्रीकार पळय मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना मुगो टीव्हीचेर एक ताणें मुलाखत दिल्ली आनी लोकांनी फोन करून कार्यक्रमा संबंधी कितें विचारूं येता अशें सांगिल्लें मागीर म्हणटकूच कितें जालें म्हापशेचो तो एकटो कलाकार आसा श्रीरंग नार्वेकार म्हणून तो मुगो कला अकादमीचो मानद सदस्य आसा पूण ताणें पर्रीकाराक फोन केलो आनी विचारलें पर्रीकार बाब हांव म्हापशेच्यान श्रीरंग नार्वेकार उलयतां हांव मानद सदस्य कला अकादमीचो आमकां आम आदमींक बाकीच्या लोकांक कोणाकूच हांगा हें ना प्रवेश ना
मागीर ताणें कितें सांगलें? पर्रीकारान ताका सांगलें तूं एक व्हडलो कलाकार, तुका आपूण पास धाडटा म्हणजे आमंत्रण धाडटा म्हणून. मागीर धाडलें ताका आमंत्रण. हय. मागीर तो कलाकार तें आमंत्रण घेवन उक्तावणाक गेला आसतलो न्हू, आनी मागीर पयल्या लायनीक बसला आसतलो. शाहरुख खानाक बी ताणें पळयलो? ना, श्रीरंग नार्वेकार त्या कार्यक्रमाक वचूंक ना. कित्याक जाणा मुगो, ताणें म्हळें की तुवें आपल्याक एकट्याक पास दिलो, पूण गोंयान अशे ज्येश्ठ कलाकार कितले आसात, बाकीचे कलाकार बारीक बारीक आसात, तांकां काय त्या सुवाळ्याक वचूंक मेळना. आपूण एकटो येवन कितें जातलें म्हणून तो वचनासतना रावलो. दोत्तू अप्पा, आमी मरे त्या कला अकादमी कडल्यान चलत मरे मिरामार वतात. मिरामार कित्याक गो? अरे थंय मिरामार मरे व्हडलो पड्डो लावन पोन्ने सिनेमा दाखयतात. कितें गो अमृत्या, आयनॉक्सान सिनेमा पळोवन येयला काय कितें गो? कितें आयोडेक्स? खरें रे बाबा, आयज कालचे सिनेमा पळयत जाल्यार आयडेक्स घेतलेलेच बरें दिसता. आंग फोडल्यार तकली फोडल्यार लावंक तरी मेळटा. आगो आयोडेक्स न्हू गो सायबिणी, आयोनॅक्स. आईस्क्रीम, आयस फ्रूट, आयडेक्स हे खबर आसा. हे आनी आयनॉक्स म्हणजे कितें रे? आगो आयनॉक्स हें पणजेंतलें एक थिएटर, थंय सिनेमा दाखयतात. अरे गोयना, ते बाबडे खंय वतले रे ते आयनॉक्स थिएटर पळोवपाक पणजे, आनी तातूंत 200 रुपया तिकेट काडून ते वतले. आवयस, कितें 200 रुपया तिकेट? हय. त्या भायर मुगो अमृत्या, थंय जर तुका थिएटरान कितें खावपाक बी घेवंक जाय जाल्यार ते मुगो पयशे शेकड्यांनी जाता. खरें तुजें आपा. केसो खबरो जाल्या दोत्तू अप्पा? आयोडेक्साच्यो. आयोडेक्स कोणाचें आंग फोडटा गो अमृत्या? अरे आयडॉक्साच्यो म्हणजे आयनॉक्साच्यो चलतात रे गजाली. वा, रूच आयली यार, रूच आयली म्हाका. रूच आयली? होय न्ही. आयोनॅक्सांतलो हॉट डॉग खावपाचें काय कितें रे? हॉट डॉग म्हणजे कुत्रो न्हू रे? आगो हॉट डॉग न्हय गो, हॉट डॉग. हॉट डॉग म्हणजे कितें आसा मुगो, एक चिकनाचो कुडको नाजाल्यार वॅज कुडको पावान घालतात आनी दितात, ताका हॉट डॉग म्हणटात. अरे बोस्त्यांव, तुका रूच आयल्या काय कितें रे? छे ना रे. मागीर कसली रूच आयली तुका तर? अरे वर्सान वर्स त्या आयनॉक्सा भायर तो आमचो वरे वायन फेस्टिवल जाता न्हू रे, तेची रे. कितें? फेविकॉल खाता कितें रे तूं? आगो फेविकॉल न्हू गो, तूं आनी कितें गो, हो गो तो आमचो वायन फेस्टिवल. म्हणजे कितें रे? आगो वायन फेस्टिवल म्हणजे त्या थिएटराच्या भायर एका सुवातेर मुगो पणजेन सोऱ्याचो उत्सव करतात पर्यटका खातीर. वायन म्हणजे सोरो आनी फेस्टिवल म्हणजे उत्सव. म्हणजे सोरो पिवन उत्सव मनप? हो रे असलो कसलो उत्सव? टुरिस्ट लोक म्हणजे पर्यटक गोंयांत येवचे म्हणून मुगो हो वायन फेस्टिवल म्हणजे सोऱ्याचो उत्सव मनयतात. म्हणजे पर्यटक गोंयांत सोरो पिवपाकूच येता तर, आनी आमचें नवें सरकार हो उत्सव चालू दवरतलो? आगो फेस्टिवल म्हाकाय जाय, आमकांय जाय सगळ्यांक. कित्याक रे बोस्त्यांव, सांजाव जाता तो पुरो ना? खरें गो तुजें अमृत्या. आमच्या गोंयांत मुगो कार्नावाल जाता येदो व्हडलो, तेन्ना ती किंग मोमोची राजवट चालूच आसता न्हू. आतां परतून परिवर्तन. किंग मेमो कोण? आगो किंग मेमो न्हय गो, आ? किंग मोमो म्हणटात. किंग मोमो तो ब्राझिलान कार्नावाल जाता पळय, ताजी कॉपी हांगा करतात आनी तस्सो एक कार्नावाल हांगा गोंयांत घडयतात. आमची गोंयची देवळां, इगोर्ज्यो, दर्यावेळो पळोवपाक ट्युरिस्ट लोक येता अशें म्हाका दिसतालें, पूण तुमी तर हांगा दुसरेंच सांगतात मरे. दत्तू अप्पा, आमच्या गोंयची संस्कृताय अशें कांयच उरोंक ना मरे. सारकें तुगेलें गोंय ना. अरे आजी लोक तो गोंयचो साय पळोवपाक कितके येताले रे, आनी आतां ट्युरिस्ट फक्त तो गोंयचो सोरो पिवंक येता आनी मजा करपाक येतात. जाणा मरे तूं अप्पा, फाटीं म्हाजो भाचो म्हाका सांगतालो की तूं सांगताले मरे मारुती स्ट्रॉंग म्हणून, पूण आमकां सांगला शाळेन सुपरमॅन स्ट्रॉंग म्हणून. मागीर आतां उलय. अरे म्हाजो नातूय म्हाका सांगतालो की शिवाजीच्या तेंपार जर स्पायडरमॅन आशिल्लो जाल्यार स्वराज्य स्थापन करपाक इतलीं वर्सां लागची ना म्हणटालो तो. अरे कित्याक म्हणजे कितें, तो म्हणटा स्पायडरमॅन जर आशिल्लो जाल्यार तो मोगलांच्या किल्ल्याचेर वयर वचपाचो आनी सगळीं दारां उक्ती करपाचो, शिवाजीची फौज भितर वचपाची. खरें तुजें तूं अप्पा. अरे म्हाज्या भावाचो चलो म्हाका सांगतालो फॉरेनाकूय खंय भीम आसा. फॉरेनान भीम? हय, आनी ताचें नांव हॅरकुलीस. लोकशाय. ह्या वर्सा इफ्फीन मगो राजेश खानाचे पिक्चर चड दाखयतले दिसता म्हाका. आनंद
आनंद. अमृत्या कितें जाला गो? आनंद आनंद म्हणटा आनी रडटा कित्याक गो तूं? आनंद मरे आमचे राजेश खन्नाचे पिक्चर खूब वर्सां पयलीं हांवें पळयल्लें तें. आणि तेन्नाच्यान तूं रडत आसा? हांवूच कित्याक तूं अप्पा? तुवें टीव्हीचेर पळोवंक ना? आमच्या विधानसभेन आमचे आमदार विष्णू महादेव ते सुद्दां रडटाले. आगो ते रडनाशिल्ले गो, ते पदां म्हणटाले. हय. अशें म्हाका दिसलें ते राजेश खन्नाची याद काडून रडटा म्हणून. तरी बरें रुलींग पार्टीच्या आमदारांनी मरे पदां मुटलीत ती. जर जर काँग्रेसच्या आमदारांनी पदां मुटली आसली तर अमृत्याक कितें दिसपा जाणाय तूं? पर्रीकरान तांकां तापयले आनी कितें तरी कारवाय कोत्ता म्हणून ते रडटात अशें ताका दिसपाचें. अरे पूण त्या दिसा पळय विधानसभेन कितें जालें तें तुमकां बरें दिसलें? हां, 2 दिसां पयलीं हांवें तुमकां सांगलेलें की म्हाका ती गजाल आवडूंक ना म्हणून. अरे राजेश खन्नान जी पदां म्हणली पळय ती स्वता ताणें म्हणूंक ना, ती बरयल्ली कोणें? आनंद बक्षीन, म्हणलेली किशोर कुमारान. अरे हांच्यांनी 3 वरांचो ठराव मांडलो आनी त्या ठरावाक राजेश खन्नाक आर्गां ओंपतना फक्त पदां आनी डायलॉग म्हणून मरे 3 वरां ती वेस्ट केली. त्या 3 वरांक जर दुसरें कितें काम केल्लें, कामकाजाचेर जर ठराव घेतिल्ले जाल्यार बरें जावपाचें. आतां निमणें म्हाका कळना की तांच्यांनी ती आर्गां ओंपली ती राजेश खन्नाक काय किशोर कुमाराक. आपा ही टीव्ही चॅनलां मरे आतां चड वाडोवन घालतात. हय, आतां मिडियाक म्हणटा तो न्यूज व्हॅल्यू उरोवंकूच ना. ही मरे तुमची गजाल खरी, हांव ना म्हणिना. राजेश खन्ना मेला पळय त्या दिसाच ती मरे मृणाल गोरे संवसाराक अंतरलेली. ती मृणाल गोरे, ती हातीन लाटणे घेवन बायलांचो मोर्चा बी काडटा ती न्हू? हय हय तीच. अरे तिजी बातमी हांणी फक्त 2 मिनटां दाखयली आनी राजेश खन्ना बरो ना म्हणून 3 दीस पयलीं आनी राजेश खन्ना मोरतकूच 3 दीस मागीर राजेश खन्नाचेच कार्यक्रम, राजेश खन्नाचीच पदां. दोत्तू अप्पा त्या खन्नाची बायल कोण रे? पयली एक ती अंजू महेंद्र म्हण आशिल्ली पळय ती ताजी इश्टीण आशिल्ली. पूण मागीर तो कायदेशीर मरे डिंपल कापडिया वांगडा लग्न जालो, कळ्ळें तुका? आनी हालींच्या तेंपाक मरतो ती अनिता म्हणून कोण आशिल्ली पळय तिजे बरोबर आशिर्वाद बंगल्यात रावतालो. वयस इतक्यो भांगोडी करूनय ताका येदी व्हडली कावरेज कशी रे? अरे सद्या कितें जालां ना तूं? लोकांक पळय ज्यो रुची आसात, लोकांक पळय तें आवडटा तेच मरे चॅनलवाले दाखयता, कळ्ळें तुका? ह्या चॅनलवाल्यांचेर मरे कसलोच कंट्रोल उरूंक ना. लोकांच्यो रुची आतां बदलल्यात त्या प्रमाणे ते दाखयता. फाटीं आसामाक मरे एक ल्हान चलयेक कांय तरणाट्यांनी अर्दवर त्रास दिलो मरे. आनी ही गजाल पळय घडटाली तेन्ना एका राष्ट्रीय हिंदी चॅनलाच्या मरे रिपोर्टरान ती बातमी कव्हर करपाक सुरवात केली. अरे कितें मनीसपण आसा रे हांकां? अर्दे वर त्या चलयेक ते भुरग्याक छळटात आनी वर रिकॉर्डिंग करता. हाजी जापसालदारकी समाजा विशीं कितें आशिल्ली रे? कांय ना. खरें म्हणजे ताणें पयलीं पुलिशेक फोन करूंक जाय आशिल्लो आनी कळोवंक जाय आशिल्लें अशें हांगा घडटा आनी मागीर तूं रिकॉर्डिंग कर आशिल्लो. पूण ना, हांकां कितें जाय? आपल्या चॅनलाचेर एक्सक्लुझीव बातमी सगळ्यान पयलीं कोणें दाखयली? आपल्या चॅनलान दाखयली. मागीर तांकां शाबासकी मेळटा, मागीर तांचो पगार वाडटा. लोकशाय.